प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज क्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार आनी आयज फ्रांसीस शावियराच्या परबेक आमी तयार जातना आयज 7वें नोवेनाचो दीस आमी समोर उमता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणजे आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक जागृत रावन वाट पळयता. आनी वाट पळयता आसतना आमी नातालांची परब ताच्या जल्माचो दीस समोर उमूंक बी आमी तयारी करता. आनी भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आनी क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आमी समोर उमतना हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. जाणट्या सवें हुस्को दाखोवन तांच्यान बोरवासो वाडोवया. भाव भयणीनो, हांव असो चिंतलो हो विशय आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आनी पयलो आयतार हातूंत कसलो संबंद आसा काय म्हणून. भाव भयणीनो, लागशिल्ल्यान संबंद आसा. आनी संबंद कितें? जो भावार्थ आमी जियेता, जो बोरवासो आमी परगट्टा, तो बोरवासो आमकां भावार्थ आमकां आमच्या पुर्वजांनी जे आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात, पवित्र सभेचे परंपरेन मेळटात. आमची पुर्वजां आमची घरचीं जी मरून गेल्यांत तांणी तो आमकां भावार्थ दिला. तांचो बोरवासो आमी जियेता. आनी ते पासत क्रिस्त येण्याच्या ह्या पयल्या आयताराक आनी ह्या विशयाक एक लागशिल्लो संबंद आसा. भाव भयणीनो, आमकां 10 मानामेंत आसात, तातूंत 4थो मानामेंत आमकां शिकयता आवय बापायक मान दिवंक, जाणट्यांक मान दिवंक. भाव भयणीनो, हो उपदेश आमी आयकोत आयल्या, शिकोत आयल्या आनी जायतीं जाणां आमची मदलीं हो उपदेश पाळीत बी आयल्या. हो विशय नियाळटा आसतना आनी हो उपदेश नियाळटा आसतना भाव भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं जेन्ना म्हाका एके फिरगोचेन पातकूर कसो धाडलो आनी जुनाच्या म्हयन्यांत पयलेच फावटी हांव ते इगोर्जेन कुमन्यांव घेवन गेलो, तेन्ना भाव भयणीनो हांव एका घरांत भितर सरलो आनी त्या घरांत एक जाणटी बायल आसली. तिका कुमन्यांव दिवंक जाय आसलो आनी ती चलपाक भाव भयणीनो बोडी घेवन चलताली घरांत. व्हडलें घर, पूण ती एकलीच. तिका कुमन्यांव दिल्या उपरांत म्हाका दिसलें थोडोसो वेळ तिचेशी बसून उलोवंक, आनी हांव तिचेशी बसलो आनी तिका हांवें विचारलें, माय म्हणलें, आनी कोण ना येदें व्हडलें घर, तूं एकलीच आहा? आनी तिणें म्हाका सांगलें, बाबा म्हाका 5 भुरगीं, म्हजो घोव मेल्यार 10 वर्सां जालीं आनी म्हाका 5 भुरगीं, पूण 5य भुरगीं गोंयांत नात, ती भायल्या देशांत आहात. हांव एकटीच रावतां, हांव एकसूरपण भोगतां. 5 भुरगीं आसून कोण नासलोली कशी हांव जाल्यां. आनी सामकी काळजान दूख घेवन दोळ्यांनी दुकां काडून तिणें म्हाका हें सांगलें. एकसुरी जालें फादर, 5 भुरगीं आसुनूय. घोव मेल्या उपरांत आनिकूय हांव एकसुरी जाल्या. भाव भयणीनो, फुडें तिणें म्हाका अशें सांगलें, म्हाका 3 भुरगीं जाल्या उपरांत 4थ्या भुरग्याच्या पोटान कुसव्यान गर्भ संभवलें. तेन्ना म्हज्या घोवान म्हाका अशें सांगलें म्हणूंक लागली, आमकां 4थ्या भुरग्यां नाका, 3 भुरगीं पुरो. आनी हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें म्हणटा, ना, आमकां 4थें भुरगें जाय. 4थें भुरगें आसल्यार आमच्या घरांत आनीक सोबिताय वाडटली. आनी त्या भुरग्याक म्हणूंक लागलें आपूण जल्म दिलो. तें भुरगें व्हडलें जाता म्हणसर म्हाका 5वो गर्भ आयलो, 5व्या भुरग्याचो.
आनी म्हज्या घोवान म्हणलें आतां 4 पुरो आमकां, 5वें नाका, आमी आबॉर्ट करुया, गर्भपात करुया ताचो. आनी हांवें म्हणलें ती सांगता आपणे घोवाक सांगलें म्हणटा देवान दिल्लें अशें करूंक जायना, देवान दिलां आमी घेवया, देवाचें देणें तें. आनी 5वें भुरगें म्हणटा आपणें आपणायलें. पूण आयज 5 भुरगीं आसून एकलेंय म्हजेशी ना. ती म्हाका फोन करतात, ती म्हाका व्हिडियो कॉल करतात, पूण म्हाका तांच्या फोनाचो व्हिडियो कॉलाचो वाज आयला. आय एम टायर्ड ऑफ देयर फोन्स, आय एम टायर्ड ऑफ देयर व्हिडियो कॉल्स. म्हाका व्हिडियो कॉल नाकात, म्हाका फोन केल्लो नाका, म्हाका ती जाय. आय वॉन्ट माय चिल्ड्रन. म्हाका हिंगा एकसुरी सांडून ते व्हिडियो कॉल करून ते फोन करून ते म्हाका पावनात. ती आनीकूय सांगूंक लागली म्हाका, बाबा म्हणूंक लागली, ती म्हाका सांगतात तुका आमी आजिलान दवरता, थिंगा तुका दुसऱ्याचो सांगात आसतलो. हांवें आजिलांक रावंक 5 भुरग्यांक वयर काडूंक नात म्हणटा ती. हांवें इतले कोश्ट काडून 5 भुरग्यांक वाडयल्यात, आजिलांक वचूंक न्हय. 5 भुरग्यांचे म्हाका सूख आनी संतोश जाय देखून तांकां हांवें वाडयल्लीं. तांकां आनी कुसव्यान गर्भ संभवलो तेन्ना तांकां हांवें सांबाळ्ळीं. आजिलांक घालूंक तांकां हांवें जल्माक हाडूंक नासलीं. खूब फादर म्हाका दूख जाता म्हणून, खूब हांव रडटा अशी ती म्हाका सांगूंक लागली. एकसूरपणान हें घराचें एकसूरपण, हें अद्दें व्हडलें घर म्हाका खावूंक येता. 5 भुरग्यांनी भरलेलें घर आयज एकूय भुरगें ना जावन म्हाका खावूंक कशें येता. भाव भयणीनो, मागीर जायते सांगलें तेन म्हाका. आतां म्हणोंक लागली ती हांव मेल्या उपरांत येतली, म्हाका रोडटेली ती, पूण तांचें रडणें म्हाका आयकूंक येवचें ना. ती म्हाका फुलां घालतली, पूण ती फुलां पळोवंक म्हजे दोळे आसचे नात. ती म्हजें बरें बरें उलयतली, पूण तें म्हाका पावचें ना. हांव हे दुखीन खोंतींत एक दीस मरतली. भाव भयणीनो, हें ती सांगता आसतना म्हाका खूब दूख जालें, खोंत जाली. एकूय भुरगें आशिल्ली आवय बापूय एकसुरी, 5 भुरगें आशिल्ली आवय बापूय बी एकसुरी, एकवडी जियेतात. आनी ही परिस्थिती आयज गोंयांत दर एका कुटुंबान जाल्या. दर एका कुटुंबान एकसूरपण आहा. जीं गोंयांत आहात तांचे आवय बी बापूय एकसूरपण सोंसतात. जीं गोंया भायर आसात तांचे आवय बी एकसूरपण सोंसतात. भाव भयणीनो, आमच्या स्वर्गेस्त पाप साहेबान फ्रांसिसान 2021 वर्साक विश्व जाणट्यांचो आनी शेपाय शमायचो दीस परगट केलो. वर्साक जुलयाच्या म्हयन्यांत भाव भयणीन तो समारंभ. आनी ताचे 2 म्हत्वाचे हेतू आसले. एक, जाणट्यांचें व्हडतेपण ओळखून घेवंक, आनी दुसरें तांचें एकसूरपण सोंपोवंक. 2021 ते आतां आमी 2025 आहा. फक्त आमी भाव भयणीनो ग्रँड पॅरंट्स डे कोत्ता. तांचें व्हडतेपण खरेंच आमी मानून घेता, खरेंच तांचें एकसूरपण आमी काडून उडयता. हाचो एक मोठो भाव भयणीनो आमी नियाळ करपाक जाय, नियाळ करपाक जाय. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान जेन्ना आमी नदर मारता आनी पवित्र सभेचे परंपरेन आमी नदर मारता, जायते अशे नमुणे आमकां दिल्यात. भाव भयणीनो, मोइजेस आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक घेवन आपल्या
आपल्या सासूबायशी वता तांकां. कित्याक वता तांकां सासूबायशी? ताचो आशिर्वाद घेवंक. मागीर आमकां मेळटा जाकोब. जुजे जेन्ना आपल्या दोगा पुतांक जाकोब आपल्या पांयशी व्हरता, आपल्या दोगा पुतांक नात्रांक भाव भयणीनो आशिर्वाद मागूंक. आमकां रुताच्या पुस्तकांत अशें मेळटा, रूथ आपले जाणटे सासूमांयक सोडूंक सोदिना. तिचेशी रावून तिची सेवा मरो पर्यंत करूंक ती भास दिता. असले नमुणे आमकां भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत मेळटात. आमकां भाव भयणीनो एफेसकारांक बरोवन भाग्योन पावलो अशें सांगता, भुरग्यांनो तुमी सोमयाच्या एकवटांत आसात तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात. अशें करप सारकें. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी. अशें ताका बरें जातलें आनी लांब आंक देसान तुका भोगूंक मेळटली. तोबिताचें पुस्तक भाव भयणीनो कितलें सोबीत पुस्तक हें तोबिताचें. थंय तोबीत आपल्या पुताक असो संदेश दिता मोरचे आदीं, हांव मोरतोच म्हाका मानान मातयेक लाय. तुज्या आवयक मान दी आनी तुजें जिवीतभर तिचेर विसर घालिनाका. तिका मानता तें कोर आनी तिका दूख हाडटा तें वाटाय. म्हज्या पुता, तूं कुसव्यांत आसतना तिणें कशे परी आट्या बिट्या काडल्यात तांचो उगडास कर. आनी तिचे दीस सोंपतोच तिका म्हजे कुशीक एकाच फोंडाक मातयेक लाय. भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितलें आमकां संदेश दिता. तोबीत आपल्या पुताक मोरचे आदी दिता, तुजे मांयक सोडिनाका हांव मेल्या उपरांत. तिची निगा घे, तिची सेवा कर. तिणें 9 म्हयने तुका कुसम्यान सांबाळ्ळा तें विसरो नाका. आनी ती मोरतोच म्हजे कुशीक मानान तिका मातयेक लाय. हें भुरग्याचें कार्य, जबाबदारी आपल्या आवय बापाय सवे. भाव भयणीनो, जेजू जाणट्या विशीं जायतो हुस्को दाखयता तें आमकां मेळटा. पेद्रूचे सासूमांयक तिणें बरी केली. ते विधवेचो एकलोच पूत मेल्लो, तिचे चुरचुरे करून त्या पुताक परतून जिवीत दिलें. 2 नाणे धर्म पेटेन घातले. ते विधवेक जेजून वाखाणली. आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटा. कितलो आमचो मोग जाणट्या सवे. भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी हाचेर एक मोठो काळजांतान नियाळ करूंक जाय. आयचे पयलें वाचप भाव भयणीनो इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंय आमकां अशें मेळटा, आपल्या राज्यान सासणाच्या सुखाक सगळ्या राष्ट्रांक सर्वेस्पर एकठांय करतलो. सगळ्या राष्ट्रांक, सगळ्यांक आमकां तर सर्गीच्या राज्यान ताच्या राज्यान तर वांटो आसा. एकामेका सवे आनी जाणट्या सवे आपुरबाय आनी सेवा दाखोवपाची गरज. दुसऱ्या वाचपान भाव भयणीनो रोमकारांक बरोवन भाग्योन पावलो म्हणटा, काळोखाच्यो कोरण्यो सोडून उजवाडाच्यो कोरण्यो करात. आनी उजवाडाच्यो कोरण्यो जाणट्या सवे मोग आनी मोहिपास दाखोवनूच जातात. शिव वर्तमानान भाव भयणीनो नोये हाची खबर सांगून आनी नोये आमी जाणव एक प्रमाणीक गुन्यांवा विणें देवा मुखार तो चल्लो. आनी तो गुन्यांवा विणें देवा मुखार चलून भाव भयणीनो पातोक सोडून पातकाच्या सांकड्यांनी जियेतेल्या लोकां मदें ताणें प्रमाणीकपण भाव भयणीनो जोडलें. तें आमी सगळ्यांनी जोडूंक आमची जाणटी बी भाव भयणीनो आमकां शिकयतात. भाव भयणीनो, शिव वर्तमानान आमकां देव आनी जेजू केरीत आयज उगडास करता. शिव वर्तमानान आमकां सगळ्यांक जागृत रावंक आनी तयार रावंक. जागृताय आनी तयारी येता जेन्ना एकामेका सवे आमचे संबंद बरे जातात. आनी भोव करून आमच्या पुर्वजां कडेन संबंद, जाणट्यां कडेन संबंद, शेमाय कडेन आमचे संबंद बरे आसतात. भाव भयणीनो,
तिनूच वस्तू देवाच्या उतराच्या उजवाडान हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयली वस्त, आमच्या जाणट्यांचें व्हडटेपण ओळखुया. तांचे लागीं जायतो अणभव आहा. आमी घोडे शिकल्यांव जायत, आमी घोडे मास्टर्स डॉक्टरेट व्हडलें व्हडलें शिकप केलां जायत, पूण तांचे लागीं जाणवाय आहा, अणभव आहा. आयकुया तांचे आमी. ती वाट दाखयतात, बरे वाटेर ती आमकां चलयतात. तांचें व्हडटेपण मानून घेवया. जाणटी जाल्यान देखून भिरांत येता तांकां. ओस्कोत जाल्यात ती, कुडीन ओस्कोत जाल्यात भिरांत येता तांकां. तांचे भिरांतीन तांचे ओस्कोतायेन आमी बोळ जावया. तूं ल्हान आसलो तेन्ना 10 पाटी पडटालो, 10 पाटी ती तुका उखलताली. आयज ती एक पावटी पडल्यार आमकां कठीण जाता तांकां उखलूंक. आगोड जाता तांचे सगळें सोंसणीकाय दाखोवंक. तांचें व्हडटेपण ओळखून घेतात, तांकांच बापाचो आशिर्वाद आसा. दुसरें भाव भयणीनो, आमच्या जाणट्यांनी पवित्र पुस्तकान आनी पवित्र सभेच्या परंपरेंत आशिल्ले नमुणे तांचे प्रमाणे जिवया. आब्राम आहा आमकां, नोये आहा आमकां, एनोक आहा आमकां, इजाक आहा आमकां, जाकोब आसा आमकां. हे व्हडले व्हडले नमुणे भावार्थाचे दिल्यात. जाणट्यांनी तांची देख घेवची, जाणट्यांनी तांचो बोरवासो जेवचो, जाणट्यांनी ती जियेले तशी भावार्थान जिवची आनी आपल्या कुटुंबाक एक बरी वाट दाखोवची. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो, तोबिताचें आनी रुथाचें पुस्तक वाचात. आयज तुमी घरा येतल्यात, ही 2 पुस्तकां वाचात. ह्या 2 पुस्तकांनी क्रिस्ती जिविताची तत्वां आहात, संबंधाची तत्वां आहात. कोण बरी जाणट्या सवे एकामेका सवे आमी संबंध सांबाळचो ते थंय मेळटा. तोबीत आनी रूथ ही 2 पुस्तकां वाचात. आमचे संबंध कुटुंबान खूब खूब बरें जातले. ह्या 2 पुस्तकांचो उजवाड घेयात. तोबीत आनी रूथ. जायतीं जाणां ही पवित्र पुस्तकाची 2 पुस्तकां वाचूंक वचनात. हांव तुमचे लागीं सगळ्या लागीं मागतां, आयज क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आमी समोरमताव. ह्या 2 पुस्तकांचो उगडास करून वाचात. एवरी डे रीड तोबीत अँड रूथ. थिंगा संबंध कशे सांबाळचे, जाणट्या सवे आमी कशें वागचें, एकामेका सवे कशें वागचें, जेजू क्रिस्तान दिल्या ती शिकोवण आदीं फुडेंच आमकां भाव भयणीनो तोबिताच्या आनी रुथाच्या पुस्तकान खूब मोठ्या प्रमाणान मेळटा. ती पुस्तकां वाचात, उजवाड घेयात. आमी सगळ्यांनी ती वाचूंक, उजवाड घेवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. हे आल्तारार येतलो जेजू सगळ्यांचो सरवंडार, ताका मेळूंक आमी तयारी करता. तयार आनी जागृत रावंक, जाणट्या सवे एकामेका सवे बरे संबंद जोडूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया.